इटालीच्यान 3 फ्लायटांतल्यान 417 खलाशी पावले गोंयांत. धाडून दिल्यात क्वॉरंटायन जावपाक. जाल्यार एके फ्लायटींतल्यान गोंया आयल्यात 100 इटालियन. 10वीच्या परीक्षे खातीर उच्च न्यायालया कडल्यान ग्रीन सिग्नल. भुरग्याची भलायकेची घेतले जतनाय. कसल्याच ताणा बगर बरोवपाक मेळटले पेपर. मुख्यमंत्र्यान दिला आश्वासन. राष्ट्रीय खेळा संदर्भात बाबू आजगावकरान बरयले केंद्र सरकाराक पत्र. म्हणटा खेळा परस खेळगड्याचो जीव म्हत्वाचो. गेमी खेळोवपाचेर करतले फेरविचार. गोंयांत प्रवासी घेवन येतल्या ट्रेनींचेर बेजारल्यात गोंयकार. 2 राजधानी एक्सप्रेसी हाडटल्यो आनीकूय पॅसेंजर. सामाजीक वावुरप्या खातीर चिंतेचो विशय. योकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. बुधवार दिसा 417 खलासी दाबोळी पावले. इटालीच्या 3 विमानांतल्यान ते आयले. त्या उपरांत तांकां क्वॉरंटायन सुवातेर व्हेले. गोंयांत आडकून पडिल्ले 100 इटालियन एका विमानांतल्यान आपल्या देशाक वचपाक गेले. देदेमा कोस्ता, पॅसिफिका कोस्ता, एस्मारेल्डा कोस्ता आनी व्हिक्टोरिया कोस्ता हे खलाशी परदेशांतल्या बोटींचेर काम करताले. ह्या खलाशांक तपासपा खातीर एअरपोर्टार वैजकी अधिकाऱ्यांची एक टीम तयार आसली. उपरांत बसींतल्यान तांकां क्वॉरंटायन केल्ले सुवातेर व्हेले. दरेके बसींत 20 प्रवासी आसले. रोखडीच कांय विमानां प्रवाशांक घेवन गोंयांत येवपाची आसात. Just happy to announce that we reached safely from Italy. It was a long journey though, but we are very happy we are home. And we want to thank each and everyone who helped us to be here. First of all, our company, who never left us alone, considering the pandemic, and they took good care of us and made us return home. We also thank all the members of Goan Seafarers Association who are constantly in touch with us, giving us moral boost and fighting for our cause. I want to thank also all our friends from other companies also were in touch with us, giving us moral support and inputs from their companies also. Finally, I want to thank each and everyone who help us to stay calm, stressless and happy. Just to inform you, we are from 4 ships of Costa Diadema, Costa Pacifica, Costa Esmeralda and Costa Victoria. We are all together 168 crew members, all safe, sound and fit. This I also want to give one message to all the people who were against us to bring us home. I want to tell them that we are as safe and as fit as could be, and there is nothing they can get illness or sickness from us, because we are fit, we are fine and we are healthy. And as long as we will be isolated and you will be in your homes, so there is no contact, there cannot be any contact between you and us, so you don't have to worry for anything. आणि आमी हांगा येयल्या तांकां एक सपोर्ट दिवपाक. आमचे दुसरे येयले आहाय, सो तांकां एक सपोर्ट दिवपाक कितें तांकां मातशें बेगीन जाता तितले बेगीन ते फॉर्मेलिटीज तेंगे चॅकींग मेडिकल बी करून तांकां बेगीन भायर काडून तांकां मातशें रिलॅक्स जावपाक. बिकॉज 3 म्हयन्यांनी ते बाडी येयले आनी व्हेरी हॅपी. 168 गोवन आहा सारके, ऑल आर गोवन. So the next flight is also coming later on, and third flight ती मातशें delay जाल्या because of some reason we don't know, but it's a good news that the seafarers are starting to arrive, better late than never. आणि ब्राझीलासून देखून आनी 2 फ्लायटो चार्टर्ड बुक जाल्या. ते 28 and 29 देखून तेमी परमिशन मेळ्ळां म्हणून सांगलां. गोंयकार आर व्हेरी हॅपी that Costa and MSC companies are trying to charter as much as they can to send the crew home. मजगती पेशंटांक पयशे घेतले बगर क्वॉरंटायन करचे अशें केंद्र सरकारा कडेन मागचे अशी विनवणी घेवन नावेलेच्या कांय खलाशांनी थळावो आमदार लुइझीन फॉलेरोची भेट घेतली. आमी सांगिल्लें तेका हें गव्हर्मेंटान पेड क्वॉरंटायन केलें तें फ्री क्वॉरंटायन करपा पडटा. तेणें आमकां एश्युरन्स दिलो आहा. आपण सेंटरा पासून फोन मारता खंय आनी कोणा फोन बीन मारपा जाय तो आपण मान तें पेड आहा तें मातशें फ्री करपाक आपण वावुरता म्हूण सांगिल्लें तेणें. आनी आतां गोवा गव्हर्मेंटा सांगता
आमगे पेड आहा ते मातशें फ्री कराय तुमी. आमी तारोटी सगळेच आमी तुमचे भाशेन काम करतात. आम लोकां भाशेन जे किदरेल घर बांदूं वयता तेच भाशेन आमी जे आहाय गोंयचे ते आमी दोयऱ्यां काम करतात. केन्ना आमकां दिसना हाल्याचो दीस आमकां मेळत काय मू. आमी सगळेच कामां दुडवां लागून पयशां लागून सगळेच काम करताय. पूण आमकां हिंगा पेड क्वॉरंटायन केलें जाल्यार आमी आमगे बायल भुरग्यांक मागीर कितें हावतले. कंपनी वेलिंगनेस दाखयला म्हूण क्वॉरंटायन कंपनी बेर कोत्तले म्हूण कॉस्ट. पूण कितें गॅरंटी आहा फाल्यां आमी बोटीचेर गेले आनी आमचे ते पयशे पगारांतल्यान काट कोत्तले आमी तुमचे पेड क्वॉरंटायन गांवांत फारीक केलेले म्हणून ते आमचे पयशे काट कोत्तले मागीर ऑटोमॅटिकली कितें जालें इट्स अ पेड क्वॉरंटायन जालें. सो हेका लागून आमी सगळे तारोटी जे हांगा आसात ते स्ट्रॉंगली सरकारा कडेन मागतात आनी डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागतात प्लीज कितेंय कर आनी ह्या भुरग्यांक फ्री क्वॉरंटायन दी. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. ज्या निकालाची पुराय गोंय वाट पळयताले तो निमणो आयलो. 10वीची परीक्षा घेवपाक उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक परवानगी दिल्या. ताका लागून फाल्यां सावन म्हटल्यार ब्रेस्तारा 21 मे सावन परीक्षा सुरू जातल्यो. भुरग्यांक मेकळ्या वातावरणात पेपर दिवपाक मेळचे ह्या खातीर सगळे तरेची तयारी केल्या अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. 12वीची परीक्षा सुरू जाल्या. 10वीची कोर्टात आडकून पडिल्ली. पूण कोर्टान 5वो बावटो दाखयल्ल्यान थारिल्ले तारखेक ती जातली. शेजारच्या राज्यांतल्या भुरग्यांक तेंच्या राज्यांतल्यान परीक्षा दिवपाची तरतूद केल्या. थंय गोंयच्या टिचरांक वचचें पडचें ना. एडवोकेट जनरलान ही म्हायती दिली. Permitted the government to complete, conduct and effectively hold the exam for standard 10th and 12th on the basis of the letter of the Ministry of Home Affairs, whereby the Honorable High Court has now cleared the way for successfully completing the SSC examination, and there is no legal impediment in now holding the examination. And the stand of the government that it is right and it is proper for the benefit and for the students community to hold these exams at this stage has been vindicated by today's order of the High Court, and High Court has disposed of the petitions without granting any relief to them. Our understanding is that it does not mention anything about the examination. At no point of time or at no place in that order examination of any sort is prohibited, and that is our interpretation of that order, and on the basis of that we had proceeded to hold this examination. Now, insofar as neighboring students from the neighboring states are concerned, we have told the High Court that we have made arrangements for these students in their respective states, and there are 4 sub-centers in Maharashtra and 2 sub-centers in Karnataka, which will be holding these exams for these students which are out of state, and that no teacher or no personnel from Goa will have to go there. The teachers and personnel from that states will hold these exams. We had not asked for any special permission, but we had only requested that we are holding this examination, so please permit us to hold. And the MHA has passed an order saying that it is permitted. The key arrangements which the government has made are there will be approximately 12 to 13 students in each class. There will be a proper safe distance kept between 2 students. Then there will be proper sanitization facilities, the classes and all the infrastructure there in the sub-centers would be provided with proper sanitization facilities. Toilets etc. will be sanitized properly in all schools in the interest of the students. कोर्टान दिल्ल्या त्याच्या निकालाचो आदर करता आनी 10वीच्या भुरग्यांचे मानसीक ताण ज्या ताणा सकयल भुरगीं वयतालीं तेंचे पेरंट्स तांकां इतको टेन्शन आशिल्लें म्हाका दिसता कोर्टान ह्या सगळ्या गोश्टीचो कन्सिडर करून आनी खास करून MHAनूय बी आमकां ही परीक्षा घेवपा खातीर परमीट केली कारण गोंयांत आयिल्ले सगळे पेशंट हे इम्पोर्टेड पेशंट आशिल्ले हांगासरलो कोण ना हांगा कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना आनी गोवा बोर्डान ठरयल्या प्रमाणे ती परीक्षा घेवपाची जशें महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकान
हें ठरयलां कारण परिक्षे कडेन तरी कोणी राजकारण करपाक जायना आसलें म्हणजे महाराष्ट्रान सेंटर केल्या कर्नाटकान सेंटर केला हाचो विचार करपाक जाय आसलो ईच एंड एवरीथींग जितकी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय जाल्यार कोणी आनीक कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय ती सजेस्ट करची एका तेंपार शिक्षणदानाचें काम केल्ली कुठ्ठाळीची आमदार एलिना साल्ढाणानय 10वीच्या परीक्षांचें समर्थन केलां पळयात ती कितें म्हणटा ती I think more than 2,000 classrooms are prepared for these students. So every precaution is being taken. These exams students have to answer. We don't know what the future holds. Right now, all precautions are in place. Let the exams happen. Because children have studied, they are prepared now. How many times can we tell them, okay, you're prepared now, sorry, you can't answer again? You know, it is causing a mental turmoil for the students also. Let them answer and get over with it. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी इर्शाद शेख हायर सेकंडरी गोवा बोर्डान थारायल्ले प्रमाण बुधवारा परीक्षा घेतल्यो सोशल डिस्टन्सिंग आनी गरजेची जतनाय घेत गोंयभरच्या केंद्रांतल्यान भुरग्यांनी परीक्षा दिली 12वीच्या कला विज्ञान आनी वाणिज्य विशयांच्यो परीक्षा लॉकडावना आदींच सुरू जाल्ल्यो उपरांत लॉकडावनाक लागून बंद दवरच्यो पडल्यो फकत 2 पेपर उरिल्ले हे पेपर भुरग्यांनी बुधवारा दिले भुरग्यांक दोगां मदीं 2 मिटरांचें अंतर दवरून रांकेत उबे दवरिल्ले भितर सरचे आदीं सॅनिटायझराचो वापर करपाक लायताले तेंचे टेम्परेचरय तपासताले भुरग्यांक मास्कां वापरपाक लायिल्लीं आनी तेच बरोबर अंतर बाळगुपाच्यो सुचोवण्यो दिल्ल्यो सो आतां मास्क घालून तुमी 3 वरां तशी कंटिन्युअस हे केल्यार त्रास जावंक ना काय ना त्रास घेवचे पडटा न्हू आतां कोरोना आसा सो आमकां त्रास घेवन पेपर बरोवचे पडटा कित्याक तो आतां दुयेंस वाडटा न्हू तो आनीक वाडोवंक जायना म्हणून घेवचें पडटा आनी आतां भितून तुमचें सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन केल्लें हय केलें न्ही हय मास्क घालून तुमी कंटिन्युअस पेपर बरयलो ओके सो तुमकां काय हे जावंक ना त्रास जावंक ना मातशी ब्रिदींग करपाक जाय आसलेली मदीं मदीं सराक सांगलें आमकां थोडे सोडा म्हणून आनी तें हेल्प केली मात त्रास मदीं जाता चड टायम धरल्या उपरांत सो आतां सॅनिटायझर बी तुमकां भितून चडटाना दिल्ले हय दिल्ले वयताना येतानाय आमकां दिल्ले सोशल डिस्टन्सिंग आसले लायक आमकां लागीं रावपाक दिनासले तितून एंटर करतना आमकां सॅनिटायझर दिल्लो एंड लायक एक बेंच सोडून लायक भुरग्यांक बसयल्ले आतां मास्क बी घालून पेपर बरोबर ना इफ सांगलेली इफ तुमकां त्रास जाता देन आपूण तुमकां टायम दिता भायर वचा रिलॅक्स रावा आनी परत येवन पेपर बरया लायक म्हाजो तर वो लास्ट पेपर सो म्हाज्या हिसपान तेन्नाच जावपाक जाय आसलो बट एकदां जालो सो सुटलें तहें The exam was conducted very good. There was a good social distancing, minimum 2 meters, 2.5 meters. There was no any problem. All was everything done fine. And the principal also is newly taken the charge. He also managed well. All the teachers, staff, they managed. Even PTA members, 4-5 PTA members also came. They also cooperated and nicely functioned. And exam got over. No problem. No, not a single student having the problem. मास्क घातलो भितर सरच्या पयलीं आमकां डायरेक्ट सॅनिटायज केल्लें आसा भायर हें दवरलेलें आसा सॅनिटायझर आनी तें पांयान पुश करप तें सुद्दां हात लायन आसता सो तेतून सेफ्टी आनी मेंटेन जाता आनी दुसरें म्हटल्यार पेपर बरयता तेन्ना एक सर येता आनी सगळ्यांचो टेम्परेचर चॅक करता तें एक तेमी बरें केल्लें आसा आनी त्या खातीर स्टुडंट्सांक कांय टेंशन ना की आमकां जोर बी येयलो जाल्यार चॅक करतले आनी कितें जालें जाल्यार आमकां त्याच टायमार भायर वता एक्सपिरियंस कसो आशिल्लो विथ मास्क मास्क जाता मातशी गरमी जाता पूण सेफ्टी मेंटेन करपाक करची पडटा आमकां हें सगळें एक सायडीन बरें जाल्लें आसा सो वी हॅव टेकन इनिशिएटीव नाव टुडे इज एग्जाम फॉर सायन्स स्टुडंट few people remaining so we are trying to maintain social distancing trying to create awareness with these people so regarding this COVID-19 सो
आज हांव मराठी पेपर बरोवन घेतलो सगळें बरें आसलेलें हांव खूब हॅपी आहा गोवोरमेंटान हांवें पेपर दवरलो म्हणून प्रॉपर सॅनिटायझेशन केलेलें आनी 1 बेंच डिस्टन्स दवरलेलो सगळें सारकें आसलेलें हांव खूब हॅपी आहा म्हाजो पेपर सोंपलो म्हणून हाव एग्जाम जाली ती बरी जाली आतां जाली बरी बट इट वॉज लायक अ फियर न्ही की कोणाक कितें आसा जाल्यार येवपाक शकता पेपर कसो आशिल्लो पेपर वॉज इजी न्हू एग्जाम आतां घेतली ती बरी जाली काय फुडें धुकलपाक जाय आशिल्ली ना फुडें धुकलपाक जाय आशिल्ली बिकॉज एग्जाम इज नॉट मोर इम्पॉर्टंट दॅन आवर लायफ सो आमकांय खबर ना इवन सुपरवायझर आसपाक शकता भुरग्यांक आसपाक शकता सो तो एक फियर आसता न्ही गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत नॅशनल गेमी ऑक्टोबरांत जावपाच्यो आसल्यो पूण आतां कितें करप? पर्यटन आनी खेळां मंत्री बाबू आजगांवकारान केंद्रीय खेळां खात्याक चीट बरोवन विचारलां. लोकांचे जिवूय भोवमोलादीक, ताका लागून कितें करप तें थारावचें पडटलें, बाबू सांगता. बरोच तेंप हुमकळत उरिल्ल्यो नॅशनल गेमी शेवटाक ऑक्टोबरांत जावपाच्यो आसल्यो पूण कोरोनाक लागून लॉकडावन लागू जालें आनी खेळ खोळंबलो. MHAची गायडलायन सांगता प्रेक्षका बगर खेळ करूं येतात. जीव सगळ्यांनी सांबाळटालो हे ट्रिटमेंट घेवपाक जाय नाल्यार कांय ना. म्हाका ते सायडीन आज म्हाका लेटर आयलें तुमचे IOचे नॅशनल गेम केन्ना करता काय म्हणून आमकां ऑक्टोबरान केल्ली जाय म्हणून. जीव सांबाळटालो ते नॅशनल गेमी पळयतले तांकां जाल्ली जाय. ते आमी आतां होम मिनिस्ट्रीक कळयला लेटर घालून कितें करपाचें करप काय ना करप कितें तें सांगात म्हणून आमी तयार आहात. बाबू जो पर्यटन मंत्री आसा ताणें राज्यांतल्या पर्यटन मळावेल्या घडणुकांचेर भाश्य केलें. पळयात. टुरिजम आमकां फुडें व्हरपाक काल हांवें एक सजेशन घातलें टुरिजमा खातीर. टुरिजम आमकां स्टार्ट करतलो जाल्यार कितें करपाक जाय अशें दवरून हांवें तांकां म्हटलेलें की पयलीं जे येतात तांकां टेस्ट करून हाडात आनी मागीर हांगा टेस्ट करात आनी तांकां सोडात गोंयांत. पण ह्यो गोश्ट जो कोण येतलो तेणें जे टुरिजमाचे जे रेजिडेन्सी आहा टुरिजमाची रजिस्टर जाल्ली आहात हॉटेलां थंयच ताणें बुकींग दाखोवपाक जाय आपलें पयलीं बुकींग. नाल्यार आतां येतात आनी खंयच्या घरांनी रावतात कोण येता कितें येता कांय कळना. म्हणून ते पयलीं रजिस्टर दाखोवपाचें टुरिजमा भितर जे रजिस्टर जाल्यात हॉटेलां तेंचें बुकींग ताणें दाखोवपाचें टेस्ट करपाचो कितले दीस रावतलो असो करपाचो आनी तें भितर घेवपाचें. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. फाटल्या 24 वरां भितर भारतात कोविड-19 केशींनी 5,747ची मजर मारल्या. आतां मेरेन 140 मरणाची नोंद जाल्यार 3,076 पेशंट बरे जाल्यात. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 37,000 पावला. हजारां वयर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांक होम क्वॉरंटायन करून दवरल्यात. तशेंच 4,500 डॉमेस्टीक पॅसेंजरय होम क्वॉरंटायन जावन रावल्यात. सुमार 300 जाण हॉस्पिटलांत आयसोलेट जावन रावल्यात. आतां मेरेन 10,000 सॅम्पलां टेस्टिंगे खातीर धाडून दिल्यात. आतां मेरेन भारतांत 1,06,886 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. एक्टीव्ह केशी 60,000 पावल्यात. आतां मेरेन 3,303 मरणांची नोंद जाल्यार 42,298 पेशंट बरे जाल्यात. महाराष्ट्रांतल्या केशींचो आंकडो 33,058 पावला जाल्यार गुजरातांत होच आंकडो 11,760, तामिळनाडूत 11,745 जाल्यार दिल्ली 10,054 पावला. पुराय संवसारांत 1.13 लाखा परस चड कोविड-19 केशी एका दिसात सापडल्यात. कोविड-19 केशींनी 50 लाखांचो आंकडो हुंपला. 3.25 लाख मरणांची नोंद जाल्या जाल्यार 19.72 लाख लोक बरे जावन घरा गेल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंया भायले लोक गोंयांत भोंवताना दिश्टी पडटात. तशेंच तांकां गोंयांत सहजतायेन घुसपाकूय मेळटात. सध्या गोंयभर हो विशय चर्चेत आयला. बुधवारा तारा केरकारानूय गोंयांत येवपी बिगर गोंयकारांचो प्रश्न काडलो. बुधवारा 2 राजधानी एक्सप्रेस गोंयांत पॅसेंजर घेवन आयल्यात. राज्यांत भायल्यान येतल्या लोकां विशीं तिठे तिठेर चर्चा रंगपाक लागल्या.
खास करून बिगर गोंयकारांचेर. जाल्यार दुसरे वटेन हजारांनी स्थलांतरीत कामगार गोंयांतल्यान आपापल्या राज्यांनी वचपाक सोदतात जाल्यार कांय जाण गोंयांत येवपाक पळयतात. बुधवारा 2 राजधानी एक्सप्रेसींतल्यान बरेच प्रवासी गोंयांत देंवले. आमचे गोंय ग्रीन झोनान आसलेले आनी आतां पळयलें जाल्यार रेड झोनान जालें. म्हणजे कलिंगडाची दशा आमची जाली. भायल्यान ग्रीन दिसताले, भितरल्यान रेड आसलेले. आतां गव्हर्मेंटाक आमी सपोर्ट म्हणून तरी करपाचो तो कसो. हांव चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक विचारूंक सोदतां, बाबा हे तूं ट्रेनीनसून दिल्लीसून जे लोक हाडले ते गोंयचे आसलेले, तांकां कित्याक हाडूंक जाय आसलेले. बरें, गोंयचे लोक आसा, सीमॅन आसा, तांकां तूं हाडटा, तांकां क्वॉरंटायनींग करता, तूं सगळें करता, बरें आसा. हे भायले लोक टुरिस्ट म्हणून येता, महाराष्ट्रानसून लोक येता भितरल्या भितर, पुलीस स्टेशन भितरल्यान सोडटा म्हणून सुद्दां कंप्लेन आसता. आमच्या सर्वे प्रमाणे पळयलें जाल्यार सगळ्या वटेन लोक हळूहळू गोंयांत येवपाक सोदता. तुमी सगळ्यान पयलीं मायनींग स्टार्ट केलें, ग्रीन झोन आसा म्हणून डिक्लेअर केलें आनी हांगा टुरिस्ट आतां हाडपाचे आसा. हो टायम आसा टुरिस्ट बिरिस्ट हाडपाचो, हे भायल्या लोकांक भितर घेवपाचे. आनी जे गोंयचे आसलेले तांकां तूं कितें करता जाल्यार एक गजाल वेगळी आसलेली. आतां इस्कॉलाची भुरग्यांची एग्जाम सुद्दां आसा ती सुद्दां पोस्टपोन करपाची म्हणून आवय बापूय भियेल्ली आसा. कितले 35-40 इतले जाले हांगासर. कितें तुमचें नाटक चल्लां, खंय तुमची कामां आसा. तुजे MLA आसा ते म्हणटा नाका हांगा कोण लागून, ते लोक आतां रस्त्यार देंवतले म्हणटा. अशा रितीने जर काम जालें जाल्यार कशें जाता. सद्या पयलीं आमच्या तुमकां चीफ मिनिस्टराक तेजे कॅबिनेट आसा तेच सपोर्ट करिना. कशें जातलें गोंयचें. तुमी हाडले आनी वास्को सगळ्यांक दवरल्या क्वॉरंटायनींग करपाक. आनी क्वॉरंटायनींग करपाक इतले लोकांनी पयशे दिल्ले आसा दान, तरी सुद्दां त्या लोकांचे पयशे घेवपाची कसली गरज. म्हणजे तुमी बिझनस करपाचें चालू केला काय कितें. ह्या क्वॉरंटायनींग जाल्या उपरांत तेंची 2,500 रुपया घेवपाक हो बिझनस चालू करपाक लागून तुमी परत रेड झोन केलो काय कितें. असलो आमकां दुबाव मारता. म्हणून हेजेर लक्ष दिवपाची चड गरज आसा. लोक सद्या चाळावले आसा. लोक खंय कितें करीत कांयच सांगपाक जायना. एक तर घरान उपाशी रावपाचें, काम धंदो ना, बेकार आसा आनी तुमची ही असली नाटकां पळोवन लोक चाळावतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी संदीप तुयेंकार. श्रमिक एक्सप्रेसींतल्यान बुधवारा 1,446 स्थलांतरीत कामगार उत्तर प्रदेशाक वचपा खातीर रवाना जाले. ब्रेस्तारा आनी 3 ट्रेनी गोंयच्यान सुटपाच्यो आसात. पळयात. डिस्ट्रिक्ट गोरखपूर एंड फैजाबाद. टोटल पैसेंजर वेर 1,464. नाउ अनदर ट्रेन इज ऑल्सो गोइंग टू UP with same capacity. It will departed at around 11 p.m. So then what will be done about the people who are excess? Now first we are registering according to our number and then we will take call on it. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.